They feel whatever they repent. They did not arbitrarily they took a decision. They thought that KMC is going to do something great. अशी कितें impression दिताला आसता खूब जाणांचे. Now they want to come back to Congress. Is this a game of one upmanship? तुम्ही आमचे म्हणजे आता तुम्ही आम्ही तुमचे. No, we are see what guarantee is there. I really why they went is a question mark. I will not make any comment on it. But the party which came, the attempt made on politicians or on the Congress leaders was basically to poach them. The people have an anger against this party. आज लोक मला म्हणते म्हणतात हांगा बुद्ध शिकोवपाक जाय कितें म्हणटात गोंयकाराक पयशांनी कितें घेता तुमी गोंयकार ऑप्शनाचेर काडले काय म्हणटा ते विच इज अ व्हेरी व्हॅलीड पॉयंट अशें कितें गोंयकार इतल्या ऑप्शनाचेर काडपाक पावले काय म्हणटात प्रत्येक जाण येता ह्या फुकट दिता त्या फुकट कितें हांवें गोंयाक केन्ना अशें केन्ना कोणें सांग म्हज्या म्हळ्यार एक गोंयकार आयलो ना माझ असो मुख्यमंत्री आशिल्लो आपल्याक लायट फुकट दी उदक फुकट दी हें फुकट दी केन्ना मागलें ना गोंयकार स्वाभिमानी कश्ट करून आपल्या पोट भरपी तो दुसऱ्या म्हणटा लाचार जावपी न्ही हें त्या पार्टीक खबर ना आनी म्हणून हांव म्हणटा इलेक्शनाचो रिजल्ट येतकीर ममता बॅनर्जी म्हणचें पडटलें अजीब आहे गोवा के लोक म्हणून जे जवाहरलाल नेहरू म्हणचें पडलें त्या वेळाचेर 64 सेम डायलॉग शी टू रिपीट कळटलें गोंयचे लोक कितें म्हणून. सो म्हाका दिसलें आनी क्रिमिनल केस घ्या बी आसाय तेजे म्हाका दिसलें हांवें भायर सरचिश्ट म्हणून आनी सपोर्टरांक घेवन हांव भायर सरलो. चल पार्टी बारा हांव आहा दिगवारान म्हाका हेल्प केला पार्टी जॉयन जावपाक दिनेश जी जोआनो विवेक आनी ग्रीश ते सगळे म्हगे सांगात आहा सो हँड टू हँड टीम हांव तांकां सपोर्ट करतलो आनी ते म्हाका सपोर्ट करतले.